मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम पाठयता. आमी सकड देवाच्या उतराच्या नियाळाक राखून आसाव. खंडीत जावन जेजू आमचे लागीं उलोवंक आशेता. ताच्या उतरां द्वारे आमचें जिवीत प्रकाशूंक आशेता. बाकी आमी हर एका दिसा सकाळीं आनी सांजेर देवाचें उतर आयकून नियाळ करून आनी त्या नियाळाच्या प्रेरणान जिवंक पेसाडचें. देवाचें उतर क्रियाळ आनी जिवाळ आनी हर फावटी आमी वाचतना नियाळ करतना नवो उजवाड, नवें चिंताप, नवी नवी प्रेरणा आमी जोडूंक सोदता. ताका म्हणजे देवाचें उतर क्रियाळ आनी जिवाळ. तें केदींच बांदून घाल्ले भशेन ना, तें सदांच व्हाळच्या उदका भशेन. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ही प्रास्तावीक चिंतना मतीन दवरून आज जेजूचें रुपांतराचें फेस्त आज आमी संभ्रमतना देवाचें उतर आयकुया, तें नियाळया आनी ह्या फेस्ताचो संदेश आमच्या जिविताक लागू करूंक पेसाडया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 17 वळू 1 तावन 9 पर्यंत.
उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार होरेविंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें मुख आमोळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तूर उसवाडा परी धवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेलें तांकां दिसलें. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सुमया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तोंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तूं उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सरशीं येवन तांकां आपडून म्हणालो, उठा, भियेनाकात. ताणें आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगनाकात. भावनो आनी भयणीनो, फिगर मेंटेनन्स वा आपणाचें फिगर सांबाळचें आधुनीक मनशाचें एक चड हुस्केचो वावर जावं पावला. आपणें सोबीत दिसचे, आपणाचे कुडीची मोठाय हळतार आसचे, स्लिम आनी ट्रिम दिसचे, अशें मनशांनी चिंतचें आसा. आनी खंडीत जावन एक जोगत्या रितीची कूड मनशाचें व्यक्तित्व वाडयता. एक सांगणी अशी आसा की मनशाचें नेसन ताचें व्यक्तित्व परगडता. तशें मनशाचें प्रेजेंटेशन वा व्यक्ती कशें दिसता, जावं पुरो ताच्या कुडीन, जावं पुरो ताच्या न्हेसनान, जावं पुरो ताच्या उतरान, हें सकड ताचें व्यक्तित्व पिंतरायता. त्या देखून कोण बारीक आसात तांणी मोठें जावंक प्रयत्न करचें, कोण मोठीं आसात तांणी बारीक जावंक प्रयत्न करचें. अशें जायतीं जाणां आपणाचो वेळ, आपणाची सकत, आपणाचे पयशे ह्या एका कामांत व्यर्थ करचें आमी पळयता. ल्हान भुरगीं सयत असल्या वावराक लागल्लें दिसून येता. थोड्या हप्त्या आदीं हांव एका 8व्या क्लासींत आसच्या भुरग्याक मेळ्ळो सकाळींचें भायर चलून वता आसतना. आनी हें भुरगें जॉगिंगाक वेतें आसा. हांवें म्हळें, कितें खंय धांवतें आसाय? ना फादर, जॉगिंगाक वेतें आसा, म्हाका इल्लें स्लिम आनी ट्रिम जावंक जाय. हंपन कट्टे पेंटेर एकली वळखीची मेळ्ळी म्हाका आनी तिची प्राय 60 वर्सां. आनी ही हातांत एक बॅग काडून आसा. हांवें म्हळें, कितें आसा बॅगान? शॉपिंगाक गेल्ले की मार्केटीक गेल्ले की? ना फादर, एक स्लिम बेल्ट काडून गेले. कुडींत मोठाय आसली जिरोंक ह्या स्त्रियेन स्लिम बेल्ट काडून गेले. जायतो वेळ आमचो दिसाचो आमी आरस्या मुखार
कोटसूनसो आसा. हांव कशें दिसतां, हांव कसो दिसतां, हो पावडर घाल्यार कसो, तो क्रीम घाल्यार कसो, अशें केस उगयल्यार कशें, तशें केस बागयल्यार कशें, केसांक खंयचें तेल घालचें, खंयचो क्रीम घालचो, अशें आमचें चिंताप आमच्या कुडीच्या फिगर मेंटेना विशयंत आसता. आनी अशें फिगर मेंटेन करचे खातीर आपणाच्या कुडीचेर कसल्याय रितीचे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करूंक ते फाटीं सरनात. हांवें येदोळच म्हळें की खंयचेंय तेल वापरच्यांत, लोशन पुसच्यांत, जिम्माक वयच्यांत, एक्सरसायज करच्यांत तांकां फिकरत ना. शेवट एकच की बारीक जायचे, स्लिम आनी ट्रिम आसचे. आनी जायरातांय ताका कांय उणी नात. केस नातले कडेन केस लावची, नेज लायिल्ले बरी, आनी इतर जायतीं जायरातां आमकां माध्यमांनी मेळटात, टीव्हीर दिसून येतात, दिसोळ्या पत्रार वाचूंक मेळटात. हेने तेने पेंटेन आमकां व्हडले फ्लेक्साचे बोर्ड आसात आनी आमी ट्राय करूंक कांय फाटीं सरना. आमच्या मॅगझिनांनी जावं दी, टीव्ही माध्यमांनी जावं दी, दिसोळ्या पत्रार जावं दी, हाका संबंदीत लेखनाय आसात. आमी मोठी आसांव तर डायट करता, उपास करता, बारीक आसांव जाल्यार मोठे जावच्याक विविध रितीची खाणां आमी खाता, पाकवानां आमी जेवता, विविध सेंटराक आमी वता. असलेच थोडे जागे आसात कुडीचें फिगर मेंटेन करूंक आदार दिवचे तसले, आनी थंयसर आमी धांवता. उद्देश एकच की आमच्या कुडीक एक परफेक्ट शेप मेळचे. भावनो आनी भयणीनो, हें सांगचे मुखांतर आमच्या कुडीक एक शेप आसूंक नजो, आमी कुरुपी जावन आसूंक जाय म्हणून हांव सांगना. खंडीत जावन आमचें फिगर बरें आसूंक जाय, आमी आकर्शीक दिसूंक जाय. पूण जायते फावटी अशें कुडीच्या त्या सोबायेक आमी महत्व दिता आसतना आमच्या आत्म्याच्या सोबाये विशीं आमी विसरूंचें आसा. म्हजें चिंतप, म्हजी अभिप्राय अशी आसा की कुडीच्या सोबायेक आमी कितलें महत्व दिता तितलेंच आनी ताच्या की वर्त्या मापान आमच्या कुडीच्या, आमच्या आत्म्याच्या सोबायेक आमी महत्व दिवंक जाय. सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो जाल्यार कितें फायदो. कुडीचें फिगर मेंटेन करून, कूड आकर्शीक दवरून, सोबायेन बरोवन आत्मो मेळो जाल्यार, आत्मो परफेक्ट शेपार ना जाल्यार कितें फायदो मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. कूड आमी मेल्लेंच मातयेन मरून वयची वा कुसोन वयची, पूण आत्मो ससनाक बाळचो तसलो. त्या देवा थंय वचूंक जाय, त्या देवाचो संतोश भोगूंक जाय जाल्यार देव आमचो कूड पळोवचो ना, पगार देव म्हजो आनी तुजो आत्मो पळयतलो. त्या देखून आज आमी संभ्रमचें फेस्त, जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त, आमच्या आत्म्याचें रुपांतर करूंक सांगतच कुडीचें आपोवणें दिता. हें कशें म्हूण आमी नियाळ करूंक फावो मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. जेजूच्या रुपांतराच्या फेस्तांत आमच्या जिणयेक आमी लिसांव घेवच्या पयलें आमच्या आत्म्याची सोबाय ह्या फेस्ताच्या संदेशाद्वारे दोडतो करच्या वा सडीत सोबायेन बसच्या ते उपाय सोदून काडच्या पयलें ह्या फेस्ता विशयंत थोड्यो संगती हांव सांगूंक खुशी वरता. हर एकल्या मनशाच्या जिवितांत
थोड्यो घडयो भोव प्रामुख्य जावंक पावतात. जायते फावटी आमकां हांची विसर पडची आसा, पूण बऱ्यो संगती तशेंच वायट जितावन आमकां लिसांव शिकोवंक जाता. ही घडितां आमी मोतीन दवरन त्यो परत्यान परत्यान आमी व्हरोवन पळयलें जाल्यार आमचें जिवीत बरें जाता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. आमचें ल्हानपणालें उडास जावं पुरो म्हजो पयलो बर्थडे, कुंभार मेळ्ळलो, उपरांत क्रिस्म मेळ्ळलो, इस्कॉलांत शाबासकी मेळ्ळेली, ट्रॉफी मेळ्ळेली, काजाराची गी, कराराची गी, वर्दीची वा इतर खंयचीय भोव अपुरबायेचीं घडितां आमी मोतीन दवरूंक जाय. ताचो उडास परत्यान परत्यान काडूंक जाय आनी आमी अशें प्रयत्न करचें आसा. कांय कार्यक्रम जाता आसतना आमी व्हिडिओ काडची आसा, ती पळयता पळयनातलें तें आनी एक गजाल, पूण आमचो उडास तो आनी जिवो दवरूंक जाय. फोटोग्राफराक हाडचें, कितलेय पयशे आमी ताका खर्च करूंक तयार आसा, हें गरजेचें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. आनी थोड्या मापान आमकां तें आदाराचें जाता. तर आमची मनशांची घडितां आमी इतल्या आपुरबायेन जोखून दवरता जाल्यार जेजूच्या जिवितांत जाल्लें घडीत खड्डीत जावन जेजूचो जल्म, ताचो पवित्र स्नान, ताचें जेजूची देवाचे राज परगटची ती घडितां, सांगिल्ल्यो ओपारी, केल्लीं आजापां, ताचें कुर्साचें मरण, ताची कुर्साची वाट, ताचें पुनर्जिवनपण, ताचें स्वर्गारोहण, ही खंडीत जावन जेजूच्या जिवितांतली भोव अपुरबायेचीं घडितां आनी ती प्रमुख, कित्याक तो आमचो देव, आमचो सोडवणदार. आनी ह्या ताच्या सर्व घडितां पैकी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचें रुपांतर एक भोव मोलादीक घडीत. आनी त्या देखून देवस्तुतेच्या कॅलेंडरांत, पंचांगांत ही जेजूच्या घडितांतली भोव प्रमुख, जेजूच्या जिवितांतली भोव प्रमुख घडितां फेस्तां करून आमकां दिल्यान. आनी प्राचीन पंचांगांत वा देवस्तुतेच्या त्या कॅलेंडरार आसल्या 500 फेस्तां पैकी जेजूच्या रुपांतराचें फेस्ती एक जावन आसा. मात्र न्ही, हे घडीत भोव प्रमुख आनी त्या देखून तेग वांजेलिस्त मातेव, मार्क आनी लूक विवर्सितात. मात्र न्ही, तांच्या विवरणांती लागशिल्लो संबंध आसा. तांणी दिवच्या विवरणांत जायतो घुसपट गोंदळ ना. अशें म्हणटाना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, खंडीत जावन हें घडीत भोव प्रमुख. आनी आज आमकां भोव अपुरबायेचें फेस्त आनी आमच्या आत्मीक जिविताक आमी संदेश जोडून घेवंक एक भोव व्हरतो अवकाश. हांवें म्हळें नियाळाच्या सुरवेर आमच्या आत्म्याची सोबाय आमी जोडूंक आसा, आमच्या आत्म्याक एक परफेक्ट शेप दिवंक आसा. आनी अशें करचें थंय आयच्या वांजेलांतलीं घडितां वा जेजूच्या रुपांतरांत आसच्यो त्यो संगती आमकां आदाराचे जातात. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, जेजू एका उबार दोंगराक सोडून गेलो. उबार दोंगराक सोडून गेलो. भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार दोंगर देवाच्या हाजरेचो संकेत. जावं पुरो पोरण्या तेस्तामेंतांत, जावं पुरो नव्या तेस्तामेंतांत देवाचें दर्शन उबार दोंगरार जावचें आसा. उबार दोंगरार जावचें आसा. जावं पुरो मोयजेक देव भेटचो आनी हांगासर जेजूचें रुपांतर जावचें. आनी ह्या दोंगराक सोडून वेचाकी एक अर्थ आसा. आत्मीक बरयणार सांगतात गे, आमच्या जिविताचें रुपांतर जायचें जाल्यार, आमच्या आत्म्याची सोबाय आमी सोडूंक जाय जाल्यार आमी सदांच दोंगर सोडून वचोंक आसा. दोंगर न्हय कुडीचो मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, न्हय आमच्या घरा लागीं आसचो पर्वत, भागार आमच्या आत्मीक जिविताचो पर्वत. आनी त्या देखून आत्मीक बरयणार प्रत्येक जावन कार्मेलीत सांत जुवांव, कुर्साचो सांत जुवांव ह्या विशीं एक बुकूच बरयता. आनी त्या बुकाक तो नांव दवरता की एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल,
एसेंट म्हळ्यार चडणी, माउंट कार्मेल म्हळ्यार दोंगर, दोंगराची चडणी, कार्मेल दोंगराची चडणी. कार्मेल दोंगराची म्हळ्यार कार्मेल दोंगर कशें चडोन वचोचें आनी तो चडटा आसतना कितें पुरा वस्तू घेवचे म्हण तो सांगना. बगार ही चडणी तो आत्मीक जिविताक लागू करता आनी थंयसर कशें आमी हो दोंगर चडचो आनी थंयसर दोंगरांत जेजूक वा देवाक भेटचें, देवा लागीं मिलन जावचें ह्या विशीं तो उलयता. खंडी जावन आमी दोंगर ल्हानशा मट्टार तरी चडलो आसतलो वा उबार मेटा आमी चडोन गेल्यात आसतलें दुसऱ्या माळयेक तिसऱ्या माळयेक आनी अशें चडटा आसतना म्हाका भोंवून निबडून आमकां खरच येता, आमकां चडोवंक कश्ट जाता. त्या देखून कितें आसा, एस्कालेटर आसा, लिफ्ट आसा. स्विच दामल्लेंच आमी वयर वचून पावता. मुखेल भोंवून निबडून चिंते आमी मेटां सोडून वचून आसा पयल्या माळयेक दुसऱ्या माळयेक आनी त्या वेळार आमच्या हातांत मस्तू लॅगेज आसा जाल्यार व्हडलीं व्हडलीं बॅगां आसा जाल्यार आमकां सुलाबेन चडोवंक जाता की जायना. आमचें पयण कश्टाचें जाता. त्या देखून उबार दोंगराक वता आसतना, लांब पयणाक वता आसतना आमची लॅगेज उणी आसूंक जाय. भावनो आनी भयणीनो, सर्गीचो दोंगर चडटा आसतना, आत्मीक जिवितांत आमी प्रगती जोडटा आसतना आमची लॅगेज उणी आसूंक जाय. लॅगेज म्हळ्यार सुटकेस म्हूण अर्थ न्ही. बगार संवसारी संगतींतावन आमी मेकळें जावंक जाय. कितल्या मापान आमी संवसारी संगती सांडटा, कितल्या मापान आमी आमची आशा पाशा सांडटा, कुडीच्यो ओडण्यो पयस करता, तितल्या मापान आमकां पयण सुलाबायेचें जाता. हें आमी मतीन दवरूंक जाय. दुसऱ्यान लुकाचो वांजेल म्हणटा, जेजू मागणें करन आसलो वा मागणें करच्याक दोंगराक गेलो. मागणें आमच्या आत्मीक जिविताचें रुपांतर करूंक आनी एक वाट जावन आसा. लूक मागण्याचो वांजेल जाल्ल्यान हो अंश दामून सांगता. म्हणजे मुखार भावनो आनी भयणीनो, मागण्यांत आमी देवा लागीं संपर्क जोडटा, साळावळेन वाडटा, संबंद बांदून हाडटा आनी त्या दाळा देवाची खुशी कितें आमी जाणा जाता. देवाची खुशी मागण्यान आमकां प्राप्त जाता आसतना आमची खुशी, आमचो स्वार्थ, आमचें पातक आमी कोणशाक लोडटा आनी देवाची खुशी जाणा जावंक, देवाचें योजन आमच्या जिवितांत वास्तविकतेक हाडूंक आमी प्रयत्न करता. त्या देखून कोण मागण्यांत देवा लागीं आसा ताचें तें पातक उणें आसा, ताचें तें आत्मीक सोबाय सोडता. कोण देवातावन मस्त पयस आसा ताचें मागणेचें जिवीत अस्कत जावन आसता. त्या देखून मोगाळ भोंवून निबडीनो, मागण्यांत आमी देवाक लागीं सरचें, ताच्या साळावळेन वाडचें आनी हो संबंद दोडतो करचो. आमची आत्मीक सोबाय, आमचो आत्मो स्लीम आनी ट्रीम दवरूंक आदाराचें जाता. आखरीक जेजू दोंगरार सोडून वता आसतना तो आपणाच्या शिसांक आपोवन व्हरून गेलो आनी तांचे मोदेगांत तो रुपांतर जालो. भोवनो आनी भयणीनो, आमचें रुपांतर केवळ चापलान मात्र जावचें न्ही. आमची आध्यात्मिकता केवळ इगर्जेक, नोवेनाक, तेर्साक, पवित्र जाग्यांक भेट दिवच्याक मात्र सीमीत जावंक न्ही. आमचें रुपांतर आमच्या भावा भयणी मदें जावंक जाय. देवा लागीं आमी जोडलेलो संबंद, देवा लागीं आसचो आमचो अनुभव, आमच्या आत्म्याची सोबाय हें सर्व आमच्या पेल्याच्या सेवेक लागूंक प्रेरण जावंक जाय. पेद्रो म्हणालो, आमी हांगाच तंबू मारून रावया, हांगा बरें जाता. जेजू म्हणालो, ना, हांगा रावचें बरें ना, आमी सकयल देंवन वचूंक आसा. कुरीस फूड करूंक आसा, कुर्सार मरोंक आसा, कश्ट सोसूंक आसा. मुगाळ भोवून आनी भयणीनो, केदळा आमच्या आत्म्याची सोबाय सोडता, केदळा देवाच्या मोगान आनी अनभोगान आमी वाडटा, त्या दाळा आमी आपापींच हेरांच्या सेवेक धांवता. त्या दाळा म्हजें रुपांतर मात्र न्ही, म्हज्या भावा भयणीचें रुपांतर जाता, समाजाचें रुपांतर जाता, कुटुंबाचें रुपांतर जाता आनी आख्ख्या संवसाराचें रुपांतर जावंक जाता. भावनो आनी भयणीनो, असलें रुपांतर म्हज्या जिवाचें, म्हज्या आत्म्याचें,
म्हज्या कुटुंबाचें, म्हज्या भाऊ भयणीचें आनी आख्ख्या संवसाराचें रुपांतर करूंक देव आज म्हाका आनी तुका आपयता. तर ह्या फेस्ता दिसा, जेजूच्या रुपांतराच्या फेस्ता दिसा आमी केल्लो हो नियाळ केवळ एका काणांत आयकून आनी एका काणांत सोडूंक न्हय. बगार आयचे दिसा कशें हांवें देवा थंय लागीं येवचें, कशें म्हज्या आत्म्याची सोबाय सोडूंक हांवें प्रयत्न करचें, ह्या विशीं नियाळया आनी देवान आमकां दिवची प्रेरणा. आनी हांगासर ह्या नियाळ वेळार जोडिल्लो आमी संदेश पाळूंक प्रयत्न करया. तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाच्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. देवाचे आशिर्वाद मागता. देव बरें. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. प्रत्येक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. माहिती आत्मीक दोंगर सोडूंक शिकयता, एका दिसा देवा काळजांत पेटूंक आपयता. जिणेक उत्साह वेग मारूंक